गणपती घरचो आसूं वा भौशीक मळा वयलो, थळाव्या कलाकारांनी केल्ले देखणे देखावे उत्सवाक महत्व हाडटात, लोकांचें लक्ष ओडटात. त्या निमतान कलाकारांक माचीय मेळटा. अंदूय जायत्या कलाकारांनी गणपती कडेन कल्पकतायेचे विविध देखावे केल्ले, जांची स्थानीक पावंड्यार बरीच तोखणाय जाली. सुरवेक पळोवया केपेंचो बाळी महालांतलो सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो गणपती. भाविकांनी पयसुल्ल्यान येवन महालांतल्या ह्या दैवताचें दर्शन घेतलें. चिंचणीच्या भौशीक गणपतीकय लोकांनी गारणे घातले, आंगवण्यो केल्यो. 5 दीस तो मुक्कामाक आसा. गुळेलेचो गणपती आकर्षक केला. विघ्नहर्त्या मुखार ताच्या भक्तगणांनी केल्ली ही घुमटारत. जाल्यार केळबाय कुर्टी फोंडे विशांत गावडेन वराह अवताराचो केल्लो देखावो सगळ्या पळोवप्यांचेर मोनेळ घालतालो. 300 फळां भाजयांची माटोळी चर्चेचो आनी कौतुकाचो विशय जावन रावलेली. आयज तशीच परिस्थिती उद्भवलेली आसा. पृथ्वीचेर खूब अशे अत्याचार जावपाक लागल्या. हिरण्याक सारके राक्षस पृथ्वीचेर अत्याचार करपाक लागलेले आसा. पृथ्वीचें पोखरण जावपाक लागलेलें आसा. खूब तरांची प्रदुशणां आयज पृथ्वीक सामके त्रास दिवपाक लागल्या. जे आमचे लोक हांगासर पृथ्वीचेर रावतात तांकां जगप खूब कठीण जावपाक लागलेलें आसा. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी मेळून जो वराह अवतार आशिल्लो ताचो आदर्श घेवन सगळ्यांनी मेळून एकठांय येवन काम करपाची गरज आसा. आनी हे सगळ्या राक्षसाच्या पासून पृथ्वीक वाचोवपाची आयज अत्यंत गरज आसा. आनी होच विचार आमी सगळ्या लोकां मेरेन मांडपा खातीर हे माटोळेचें आमी वराह अवतार चित्र आमी हांगासर तयार केल्लें आसा. ही कला आनी संस्कृती खात्याची जी सर्त जाता तेतून आमी फाटलीं 5 वर्सां जशें वजो सांगलेलें तशें वांटेकार जाता. तेतून आमकां पयल्या 2 वर्सां उत्तेजनार पारितोशीक, मागीर दुसरें पारितोशीक, मागीर तिसरें पारितोशीक आनी फाटल्या वर्सा आमकां पयलें पारितोशीक मेळ्ळें. गोवा 365 खातीर बाळी चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत आनी कुर्टी फोंडेच्यान कृष्णा नायक.